नमस्कार एवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स brought to you by पंचामृता. बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत सोंपिल्ले 20 वर्सांच्या भुरग्याचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयलो. आत्महत्या न्ही, भुरगो घेतालो एंटी डिप्रेशन वखदां, घुस्मटून मरण. उत्तर गोंयांत जप्त केल्ल्या 15 जमनीच्या मालकांनी जमनीची कागदपत्रां दाखोवची. ईडीचो भाटकारांक 2 सप्तकांचो प्राझ. एकल्याचें लँड ग्रॅब कांड, भाटकारांक तोपी. गोवा फॉरवर्डाच्या उपाध्यक्षाचेर खुनी हल्लो, गाडी डॅमेज, तिगांनी मेळून केलो हल्लो. शिरोडे आउटपोस्टार रिस्पॉन्स ना, गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांनी केलो निषेध. दोन 2027 गोंय विधानसभा वेंचणुकेत बीजेपीक 27 सीट. वाडदिसा दामूचें टार्गेट. मुख्यमंत्री म्हणटा दामूचें सपन पुराय करूंक सगळ्यांचो तेंको. सभापतीचे वेंचणुकेक 25 सप्टेंबराक विधानसभा अधिवेशन. गणेश गांवकार फ्रंट रनर. आनीकय कांय आमदारांची नांवां चर्चेंत. रणनिती थारावंक काँग्रेसीची बसका. फटीच्यो वस्ती घाण दवरून रीण काडून बँकेक फटोवपी दुबावितांचेर ईडीच्यो धाडी. युको बँकेक 2,63 लाखांक फटयली. अनंत चतुर्दशीन चवथ सोंपली. 11 दिसांच्या गणपतीचें विसर्जन. फुडल्या वर्सा बेगीन यो म्हूण गणपती कडेन मागणें. कांय कडेन 21 दिसांचो अजून उत्सव. बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत सोंपिल्ले 20 वर्सांच्या भुरग्याचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयला. आत्महत्या न्ही म्हणून रिपोर्टांत निरीक्षण. भुरगो खंय एंटी डिप्रेशन वखदां घेतालो. न्ही दिल्ले कडेन ओकारिखे आडकली. घुस्मटीन मरण म्हणून दोतोर मधू घोडकेरेकार सांगता. अंदूच्या वर्सा सोंपिल्ल्या 5 स्टुडंटांतल्या 3 खंय भलायकेचेर दुर्लक्ष जाल्लें. बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत सोंपिल्ल्या 20 वर्सां भुरग्याचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयला. ह्या रिपोर्टांतल्यान चिंता वाडोवपी गजाल मुखार आयल्या. पण ह्यो ज्यो 5 ऑटोप्सी जवळ 4 ऑटोप्सी हांवें केले, एक दुसऱ्यान केले. पण त्यो सगळ्योच केसीस सुसायड अशें म्हणप बरोबर न्ही. तातूंतले 2 ज्यो हँगींग आशिल्ल्यो त्यो अजून मेरेन तर सुसायड ह्या दृश्टिकोनांतल्यानूच पुलीस म्हणटात. ज्यो 3 केसीस आसा तितूंतले एक जे हांवें स्वता इंट्रॅक्शन्स करून थोडे पुलीस, तांचे पेरंट्स, तांचे हेल्थ सपोर्टींग स्टाफ जे आसा तांचे कडेन पर्सनली आमी इंटरॅक्ट करता. तितूंत एक कळ्ळें की आनी ह्याच कॅम्पसांनी तर जे हाय प्रोफेशनल कॅम्पसीस आसा तितूंत व्हडलो प्रॉब्लेम सुरू जाला की हेल्थ निग्लेक्ट. आनी हेल्थ निग्लेक्टांक हितून सगळें येता तुगेलें. मागीर एब्यूज जावंक शकता, म्हणजे जे ड्रग ऑफ एब्यूज म्हणटा तेजे पळय एब्यूज ऑफ इटींग हॅबिट्स हो नवो प्रकार सुरू जाला. कारण फाटली जी केस आशिल्ली तातूंत ऑलमोस्ट तांचे रुमाक हेल्थ टॉनिक्स जी आशिल्लीं ती बदलेले आशिल्ले, कॅन्स आशिल्ले. तेज्या पयलूच्या केसींक अशेंच जे प्रोटीन्स वगैरे फक्त नॉर्मल डायटा परस ताजेरूच डिपेंडंट आशिल्ले. आनी हे हेंचे ओन हेल्थ कॉम्प्लिकेशन्स आसा. जाका सुसायड म्हणचे पर हेल्थ निग्लेक्ट तितूंत म्हयनोभर ताजो खूब जाल्लो आशिल्लो. तेजे डिप्रेशन्स आनी त्या डिप्रेशनाक लागून तेणी हेल्थ निग्लेक्ट केल्ले. ताका लागून जे कॉम्प्लिकेशन्स जाली तातूंतल्यान तेजे डेथ जाला. हें इवन ते पेरंट्सांक सुद्दां पटलें तांचे. कित्याक लागून तिणी जो प्रोसेस जो भुरग्याचो पळयलेलो तितूंत ह्यो सगळ्यो स्टेप वायज घडत गेल्ल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 2 म्हयने फाटीं ईडीन उत्तर गोंयांत जप्त केल्ल्या 15 जमनीच्या मालकांक जमनीचे डॉक्युमेंट दिवंक 2 सप्तकांचो प्राझ दिला. एकट्यान खंय भाटकाराक फटोवन
फटीचे डॉक्युमेंट लावन 15 प्रॉपर्टी बेकायदेशीर बळकायल्ल्यो. ईडीन एक्शन घेवन सगळ्यो प्रॉपर्टी जप्त केल्यात. भाटकारांनी डॉक्युमेंट दाखोवन जमनी घेवच्यो म्हणून ईडीचो उलो. 28 जुलयाक ईडीन प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कायद्या खाला उत्तर गोंयांत 15 प्रॉपर्टी जप्त केल्ल्यो. हणजोणा, म्हापशा, नादोड्या, कामुर्ले, रेवोड्या आनी पर्रा वाठारांतल्यो ह्यो जमनी. एका मनशान खंय भाटकाराक फटोवन फटीचे कागदपत्रां लावन 15 प्रॉपर्टी बेकायदेशीर ग्रॅब केल्ले. मजगती कांड करप्याचो सोद सुरू आसा. आतां 2 म्हयन्या पयलीं ईडीन उत्तर गोंयांत जप्त केल्ले 15 प्रॉपर्टींचे मालकांक कायदेशीर कागदपत्रां सादर करपाक 2 सप्तकाची प्रास दिल्या. जमनींची कागदपत्रां दाखयल्या उपरांत जमनी परत दितले म्हणून म्हायती. जर दिल्ल्या वेळेचेर भाटकारान आपले डॉक्युमेंट दिवंक ना जाल्यार कायदेशीरपणान फुडली पावलां मारतले म्हणून ईडीन स्पश्ट केला. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. गोवा फॉरवर्डाचो युवा उपाध्यक्ष रुणाल केरकराचेर खुनी हल्लो. सकाळीं गजाल. शिरोडे देवळांत गेल्ले कडेन तिगांनी आपल्याचेर हल्लो केलो म्हूण ताणें कागाळींत म्हणलां. ताची गाडी डॅमेज केल्या. शिरोडा आउटपोस्टाचेर ताका खंय पुलिसांनी जाय तसो रिस्पॉन्स दिलो ना. गोवा फॉरवर्ड हल्ल्याचो निशेध करता. सकाळी कळून आयले की ताजेर गाडी फोडली. कोण नांव कितें? आमचो रुणाल केरकार जो ताची गाडी फोडली. हे सगळें जालां म्हणून काल आमकां कळ्ळें. सो हातून एक व्हडलो प्रश्नचिन्ह पडटा की स्टेट प्रोटेक्शन आसा काय म्हणून. कारण ज्या तरेन एक्शन जावंक जाय, ज्या तरेन फोटोग्राफ्स भायर आयल्यात, ज्या तरेन क्विक कारवाय जावंक ती अजून जायना. ताका अजूनय मेडिकलाक व्हेला म्हणून आयकूंक येता जीएमसीन. आनी अजूनय मेडिकल चालू. अजून ताजो स्टेटमेंट रिकॉर्ड जायना. कितली 6 वरां जाली. सो हांव आयकता 6 वरां लागता. 6 वरां लागून सुद्दां स्टेटमेंट राती तेजें मेडिकल जावंक जाय आसलें, ते पुलिसांनी करूं ना म्हणून. हय, ताणें आमकां सांगलां की आउट पोस्टार गेल्लो. थंय कोण तरी एक होमगार्ड काय कॉन्स्टेबल कोण तरी आशिल्लो, तो ताकाच शापोतां सांगपाक लागलो. आनी जे मेडिकल रातचें जावंक जाय आशिल्लें विथीन 1 or 2 hours ते जावंकूच 12 वरां उलटून गेली मरे. 12 वरां उलटून गेल्यार मेडिकल जायना. आनी आतां मेडिकल चालू आहा जीएमसीन. वेदर दीस इज हॅपनिंग इन द स्टेट प्रोटेक्शन वी डोंट नो, बट वी आर गोइंग टू टेक दिस टू द टास्क. इवन विक्टिमान म्हाका दिसता नांवां दिल्ली आहा कोणें एसॉल्ट केलें तेंची. हयच दिल्या म्हणून आयकलें आमी. तरी आसतना तांकां अजून पर्यंत पुलीस पीआय शूड आन्सर. 12 वरां जावन जर अजूनय एक्शनां जायना देन वॉट इज दीस स्टेट इज. आनी फोंड्यान जर फाटले जर इतिहास काडलो फाटले 1-2 म्हयने, लॉ अँड ऑर्डर इज गॉन फॉर कंप्लीट टॉस इन पुंडा. वेदर इट इज मडकय इन्सिडेंट, वेदर काल बेतोडा इन्सिडेंट, आनी आतां काल शिरोडा इन्सिडेंट. म्हणल्यार भंय म्हणटा ना जालो म्हाका. जर एक्शन कितें आसतली तुमची? फॉर लेट पुलीस टेक फर्स्ट स्टेप, मागीर आमी अकॉर्डिंगली विल एक्ट. 2027चे गोंय विधानसभा वेंचणुकेक बीजेपीक 27 सीट मेळटले. दामूचें सपन पुराय करपाक सगळ्यांचे यत्न. वाडदिसाचे कार्यावळींत प्रदेश अध्यक्ष दामू उलयला. मुख्यमंत्री म्हणटा दामूचें सपन पुराय करपाक सगळ्यांचो तेंको. सपन साकार जावचें म्हणून हरवळें रुद्रेश्वराक सांगणें. टार्गेट 2027 27 सीट. 2027चे गोंय विधानसभे वेंचणुकेंत भाजपाक 27 सिटां मेळटलीं. सपन पुराय करपाक सगळ्यांचो यत्न. वाडदिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत प्रदेशाध्यक्ष दामू उलयलो. संकल्प एकूच आसा, तो मनांतल्या मनांनी आसा, तो ओपनूय आसा. आनी तो संकल्प म्हटल्यार आमकां परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयांत भितर हाडपाक जाय. आनी नरेंद्र मोदीचें सरकार जें केंद्रांत चलता तांकां आमकां तें गिफ्ट दिवपाक जाय. आनी म्हणून आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेच्या सकट डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार चलतना सरकार आनी पक्ष हे दोनी एकाच बरोबर चलतात. आमची मोख आसा ती सगळ्यांक लागीं करपाचें, सगळ्यांक एकठांय करपाचें. आनी 51% मतदान हें आमकां जावपाक जाय, जें आमकां लोकसभेंत जाल्लें आसा. आय रिपीट, आमकां 51% मतां आमी सगळे एकठांय जातकीर हें आमचें जाल्लें आसा. तें आमकां तशेंच फुडें व्हरपाक जाय आनी दाखोवन दिवपाक जाय की भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना. मुख्यमंत्री म्हणटा दामूचें सपन पुराय करपाचो सगळ्यांचो तेंको. आणि अशेंच ताका देव रुद्रेश्वरा कडेन मागता की बरें आरोग्य आयुश्य मेळचें. आनी 2027 आमी जें म्हणटात तो सातत्यान परत परत ताचेर उलयता की 2027 भारतीय जनता पार्टी 27 सीट निवडून येवन पूर्ण भोवमताचें भारतीय जनता पार्टीचें परत एकदां सरकार जावचें. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचें स्वप्न विकसीत भारत, विकसीत गोवा हें साकार जावचें इतकेंच देवा लागीं मागता. कारण गोंयचो विकास ज्या तरीत आमी खूब मोठ्या प्रमाणात करीत आसा त्या आनीकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात करपाची संद भारतीय जनता पार्टी दिवची इतकें देवा लागीं मागता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सभापती पदाचे वेंचणुकेक 25 सप्टेंबराक अधिवेशन दवरलां.
आदलो सभापती रमेश तवडकरान राजीनामो दिवन मंत्री जाल्या उपरांत सभापती पद रितें जालां. सध्या आमदार गणेश गांवकार फ्रंट रनर. काँग्रेस आपली रणनीती थारावंक खंय 1-2 दिसांत बसका घेतली. युनायटेड ओपोजिशनाचें अजून कांयच थारिल्लें ना. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. वनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जालां पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफायड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफायड. बनावट वस्ती घाण दवरून युको बँकेक 2,63,00,000ची तोपी घाल्ल्याच्या प्रकरणात कोलवेचो हेमंत रायकार आनी मुगाळी जुजे आर्यलाच्या गुंडू येल्लप्पा केलवेकरा सयत हेरांचेर फातोडेर सावन ईडीच्यो धाडी. गोंय पुलिसेचे इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान FIR केला. आमठाणे धरणाचो उदकाचो प्रस्न आतां सुटपाच्या मार्गार. धरणाच्या वाल्वाचो इश्यू जाल्ल्यान उदकय डायवर्ट केल्लें. उदकाची पातळी देंवयल्ली. काम पुराय जाल्ल्यान आतां परतें धरणांत उदक भरतलें. धरणांतलो गाळूय उस्पिला. आतां मेरेन आमठाणे धरण 46% भरलां. आमठाणे डॅमाचे सध्या काही महिन्या पयलीं एक बातमी घोळटाली की हांगासर उदकाचो प्रश्न आनी हांगा उदक ना आनी फुडें जो ह्या उदकाचो जो कनेक्शन आहा तो बार्देश तालुका आनी काही प्रमाणात आमच्या पेडण्या ह्या भागाक मेळटा. तर गेल्या काही महिन्या पयलीं एक ह्या आमठाणे डॅमाचे वॉल जो आहा त्या वॉलाचो इशू जाल्लो आनी त्या वॉलाच्या इशूक लागून 15 दीस उदक जो आहा तो बार्देश तालुक्यांत नाशिल्लो आनी हेच्या उपरांत उदकाचो जो प्रश्न मोठ्या प्रमाणात जाल्लो आनी त्याच्या उपरांत युद्ध पातळीचेर जलसंसाधन खातें हेंच्यांनी वॉल जो आहा तो रिपेर करपाचें काम घेतलां. पुराय तो काम वॉलचें जें काम आहा ते पुराय जाय दिलें आनी पुराय जावन तो स्ट्रक्चर जो आहा तो वेगळ्या पद्दतीन आतां केल्लो आहा की ह्या फुडें कसलो प्रॉब्लेम जावपाक जायना. जेन्ना वॉलचें काम करताले तेन्ना उदकाची अडचण जाताली. ती उदकाची अडचण जावपाचें मेन कारण म्हणजे 15 मीटर भितर जी वॉल आसली आनी त्या उदक आसल्या कारणान ते वॉल करपाचें काम जे करतना त्रास जातालो. ताका लागून उदकाची पातळी हांगातल्या आमठाणे डॅमाच्या जलसंसाधन खात्यान कमी केल्ली आनी ताका लागून काम करपाक मेळोंक जाय म्हणून उदकाचें उदक जें आहा तें हांगासून तेंच्यांनी डायवर्ट केलें आनी त्याच्या उपरांत काम पुराय करपा खातीर घेतलें आनी काम पुराय जालो. आज जें काम पुराय जाल्या उपरांत परत एकदां ही जे आमठाणे डॅम जो जिवीत करपाचो म्हणजे की पुराय उदक भरपाचें काम चालू आहा आनी डॅम जो आसा सद्या स्थितीर पावत आहा आनी ह्या उपरांत फुडें जो न्यू स्ट्रक्चर जो आहा जलसंसाधन खात्या मार्फत करीत आहा. त्याच बरोबर आमठाणे डॅमचें सौंदर्यीकरण जें पुराय जाय दिलां. ह्या हेतूसून फक्त आतां फुडलो स्ट्रक्चर आनी जें काम जें आसलें तें पुराय जाल्या कारणान आतां हळू पूर्व पदाचेर आमठाणे डॅम येता. स्टुडंटा खातीर सुद्दां नोटीशी धाडिनासतना दाबोळे रस्तो रुंदीकरणाक हायवे ऑथॉरिटीन थळाव्याची घरदारां मोडली. रुंदीकरणाक देवळाचें शिफ्टींग पयलीं केल्लेंच. आतां वडय उखलतले म्हणून अधिकाऱ्यांनी सांगलां. थळावे फुरयोच. सरकारान खंय चल्लां तातूंत मातशें लक्ष घालचें. दाबोली आनी हे जाग्याचेर जेन्ना आमी आयले आमकां हांगा दिसली पूण एक व्हडलो वड तो कितलेशे वर्सांचो वड आनी हाजे पोंदाक एक देवूळ आसलें घुमटी आसलें जायत्या लोकांचो भावार्थ हांगा आशिल्लो. पूण आमकां जे आतां कोण आयल्या सद्याक
की रात्यान भितर खंय हायवे ऑथॉरिटी हांगा आयली हे जे जो स्थानिक आसा 50 वर्सां रावपी तांकां तांच्यांनी सांगलें आमी एक्सपांड करता तांकां कांय नोटीस दाखोवंक ना प्लॅन दिवंक ना कितें नोटीस सर्व करूंक ना कांय ना डायरेक्ट आयले रात्यान डॅमोलीश केले हाजे पयलीं सुद्दां खंयचे वड काडून हायवे खातीर वेगळ्या जाग्यार शिफ्ट केल्ले आतां हो वड जो आसा हो कातरता काय शिफ्ट करता हाजे अजून ताजी क्लॅरिटी ना ते वड व्हरतले खंय आनी ते लायतले खंय काय ते कातरतले हाजे अजून क्लॅरिटी ना येदे व्हडले स्ट्रक्चर तूं आतां मोडटा जाल्यार मागीर वयतले आमी खंय नोटीस तरी इश्यू करूंक जायले नोटीसय दिवंक ना कांय ना म्हणटा आमी पेपरार डिक्लेअर केला म्हणटा आनी तुमी बाबा कितें आसा तुमचे कडेन तेवूय कांय ना प्लॅन बीन कितें दाखयला रस्त्यार कांय दाखोवना कांयच दाखोवना येयला मोडल्या आनी गेल्या आमी वचपाची खंय हांगासर म्हागेले मुखार एक रूम आसलो तोय मोडून घातला आनी हे सायड म्हागलो बी मोडून घातला आतां ते सगळे कोत्रे बित्रे सगळे मोडून फोड करून गेले जालें एक सायडीन डेमोलिश जाल्लें आसा आतां तेंचे कडेन आमी टायमींग घेतला 8 दीस बसून तेणे आमकां टायमींग दिला तेजे उपरांत 8 दिसा उपरांत आमी येतले आनी डेमोलिश करतले खूब वर्सां जालीं आतां तो वड आसा खरें तुका म्हाका रडोन येता त्या वडाक पळयत जाल्यार खरेंच रडपाक येता असलो येदो व्हडलो वड म्हणटा म्हाका आतां पयलू ट्रीम करतले आनी चारी सभोवतीन ते खणटले आनी ती मुळां कट करतले आनी मोड व्हरतले थंय आतां तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें कितें आमचें हांगा देवूळ आसलें देवूळ पर्यंत तुमगेलें वयतलें देवळा पर्यंत तेजे मुखार आमी येवपा ना देवळा पर्यंत आतां देवूळ काडले उपरांत तेच्यान थंय शिफ्ट केलें आनी ते आतां देवळासून मागीर आतां ते मुखार 10 मिटर भितर येवं पयलू सांगलें देवळा पर्यंत वयतलें म्हणून आनी आतां फाटल्यान 7-8 मिटर भायर वयता मागणी म्हणल्यार आमकां आतां इतलें लॉस जाला पळय सगळें दोळे मुखार दिसता कितें तरी आमकां गव्हर्मेंटान हेल्प करचो असो हाजे फुडें वचून बाकीच्या लोकांची घरां वतलीं हो एक मोठो प्रश्न आसा वास्कोच्यान पुरण मिडिया खातीर विक्रम नायक म्हापश्यां जी सुडान बांदून दिल्ल्या शॉपांचें 25 लाख भाडें पेंडींग बिल्डिंगो रित्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो मेळटात एकदां खंय सापळोय सापडिल्लो ड्रग्सूय चलतात म्हापश्यांत इतलीं शॉपां आसून पसून येणावळ ना आमदारान लक्ष घालचें पडटलें म्हूण नगरसेवक सुधीर कांदोळकार उलयला जिसुडान बांदून दिल्लीं कितलींशींच शॉपां म्हापशां बंद स्थितींत चण्याकाराचे भट्टे वयर टॅक्सी स्टँडार आनी हेर कितलेशेच कडेन हीच स्थिती नाका जाल्ल्यो घडणुको थंय घडटात बेगोबेग उपाय काडची गरज म्हूण म्हापशा पालिकेचो नगरसेवक सुधीर कांदोळकारान सांगलें आमची 108 स्टॉल म्हणजे ती 54 शॉपां जी सुडान आमकां बांदून दिल्ली ती ऑक्शन जाली पूण ऑक्शन जावन जे वेंडर आहा जे कोणी ह्या शॉपान जे आमचे बिजनसमॅन आहा त्या बिजनसमॅनांनी हांगा डिपॉझीट भरल्या आनी शॉपां ऑक्शनान हेल्या पूण तांकां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मेळोंक ना ते एंट्रन्स इतले वर्स जाल्ले आहा टायल्स आहा ते उखललेले आहा झाडां वाडलेलीं आहा आतां रातच्या टायमार हांगा भानगडी आमी तेंचे रेंट कॅल्कुलेट करून तांकां बिलां आमी धाडिता ती बिलां धाडटा ती आतां म्हाका दिसता 20 लाखा वयर 25 पावल्या म्हापशान इतलो हे शॉपां आहा आमची पूण आमकां इन्कम येना चण्याकार वेंडर आहा पळय चण्याकार शॉप तेचे वयर आहा वयरसून कॉन्क्रीट सुट्टा आनी प्लास्टरींग सुटून ते लोकांचेर पडटा हालीं थंयसर अश्योच भानगडी फाटल्या दिसांनी थंय एक स्कॅलिटन मेळ्ळो 8 म्हयन्या पयलीं हांवें बरोवनूय घातलेलो हो हे जी कितें शॉपां अशी तरेची आसा तेंचो कितें डिस्प्यूट आहा जो कितें स्टेटस आहा ह्या शॉपांचो तो कॉन्सुला फुड्यान हाडचो आनी मागीर डिस्कस करून कॉन्सुलान कितें तें आमी डिसिजन घेवया पूण सो फार हेचेर कोणूच लक्ष दिना आनी हांगा इतले वर्स कंडिशन जाल्ली आहा थोड्यांनी बिराडां सुद्दां केल्ली आसा अशीच परिस्थिती आमची टॅक्सी स्टँडार हांगासून तुका दिसता तरी ती पळय 24 शॉपां थंय रेडी आसा ती थंय बंद आहा तेचेरूय कोण लक्ष घालिना तेच्या भायर हेवटेन आतां वेजिटेबल तेचे कुशीचो जो प्रोजेक्ट आहा थंयसरूय वयर शॉपां आहा थंयसरूय डिस्प्यूट चालू आहा सोल्युशन काडया इतलो इन्कम येतलो आमकां एंट्रन्सूच पयशे जाले ते बियरींगचे जे एम्प्टी जाल्ले ते बॉटल्स आहा तेचे ढिगारे आनी एकदम बस आनी ड्रग्सूय हांगा चलता आतां तितले बेगीन MLA हेचेर लक्ष घालूंक जाय हो इश्यू आहा तो आयज परत CMच्या कानार घालपाक जाय तेन्ना म्हाका दिसता हेचेर सोल्युशन येतलें प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर गोंयांत ASG दोळ्याच्या हॉस्पिटलांत कॅरेटोकॉनस ट्रिटमेंट सुरू जाला कॅरेटोकॉनस दोळ्याचें दुयेंस आशिल्ल्यांक कॉर्निया ट्रान्सप्लांट करचो पडचो ना आधुनीक तंत्रज्ञान वापरून दुयेंसाची वाड थांबयतात ASG आय हॉस्पिटलाचो वैजकी संचालक सांगता
we are celebrating the eye donation fortnight at ASG Eye Hospital, Karanzale, from the 25th of August to the 8th of September every year. This is created to create an awareness about corneal transplantation and eye donation in India and worldwide. We are happy to share a new milestone. At ASG Eye Hospital, we have successfully performed 26 corneal transplants in the last 2 years. Corneal transplantation involves donation of the eyes of the deceased person after death, and we are thankful to all the donors and their families who have participated in sharing someone's eyes after death, providing vision to someone who would have never been able to do so. Keratoconus is another common cause of corneal blindness if it is not detected in the early stages. To spread the awareness in Goa and surrounding areas about corneal blindness and encourage eye donation in our state. At Goa Medical College, we had the eye bank, and once the donor family approves the consent for eye donation, they have to contact the eye donation team. आज अनंत चतुर्दश, चवथ सोंपली. 5-7 दिसां उपरांत 11 दिसांच्या गणपतीचें विसर्जन. टाळ घुमट शामेळीच्या तालार बाप्पाक निरोप दिलो. फुडल्या वर्सा बेगीन यो म्हूण गणपतीक मागणें. गोंयांत कांय कडेन 21 दिसांचो गणेशोत्सवूय चलता. 2027 14 सप्टेंबराक चवथ. न्यूज बुलेटिन सोंपतना गणपती विसर्जनाचे खीण. हे न्यूज बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणांत हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.